Just imagine. भारत कीच्या शत्रू संगे युद्ध आमचे सुरू, जिको किंवा मरू, जिको किंवा मरू, जिको किंवा मरू, जिको. मित्रांनो, जिको सध्या गोयान असा. जिको जिको कोण, जिको कोण हो कोण अशें तुमी म्हणटले. सर साध्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार तुमकां ब्राझिलाच्या फुटबॉलांतलो अमिताभ बच्चन कळ्ळें न्ही तुमकां. जिको गोंयान आतां कोचिंग करतलो. तो येयलो तेन्ना ऑफकोर्स ताका जंगी स्वागत ताका दिलें. श्रीनिवास धेंपो आसलो, जिको आसलो, जोवितो लॉपिश आसलो, माय बेस्ट फ्रेंड. आनी ऑफकोर्स हांव सुद्दां थंय आसलो. जिको कितें उलयता तें ऑफिशियली ट्रान्सलेट करपाक. हे बरें फॉरेन कोच कोण कोण VIP फॉरेनर्स येता पळय, तांकां इंग्लीश कळना, हिंदी येना, कोंकणी येना, मराठी येना पळय, तांकां मागीर कितें ट्रान्सलेटर दवरचें पडटा. तें काम हांव केन्नाय पळयतां. आनी कितें मजा येता सांगा. कितेंय सांग तूं, तो कितें उलयता तेजें कितेंय ट्रान्सलेशन कर, ताका चडूच फरक पडटा, ताका चडूच खबर पडटा. कितें पळयतलें हांवें कितें मुद्दम पळया कितें जालें तें. Just imagine. Acho que a grande vantagem que eu tive no Japão foi porque todos estavam unidos para que o futebol passasse do amadorismo para o profissionalismo. Gico la mot basti lasti pleumem passatat di el cos di Sabertani, stimulax las mistomar, porque tu has na mistomar, Na Turquia, lógico que ele estava mais desenvolvido, mas a Turquia tinha tem um futebol muito interno. Ali se preocupam mais com os resultados dentro da própria Turquia do que propriamente na Europa. E eu procurei mudar um pouco essa mentalidade, mostrar a importância de que é você concorrer com equipes do nível de Manchester, de Arsenal, de Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona. E parece que isso teve uma influência grande. Zico says the Daboli terminal is samke babat and it requires more upgradation. And it was hurriedly inaugurated because of Lok Sabha poll in India to gain votes. त्या खातीर तो Daboli terminal केल्लो. And it is very bad shape, not of international quality. Right, Zico? Yeah. E acho que minha última passagem agora pelo Catar, e não Oman, foi Catar. É um problema da própria cultura do país, dos jovens, que... Zico says he loves Feni, but not finding Feni. But it is Goa's real spirit, he's saying. Campari, Tequila are just Feni's spirits, but Feni is your spirit. Zico is a man with spirit right now. O Messi levar para lá o Neymar, o Cristiano Ronaldo, não vai... Se os jogadores do Catar não quiserem ser profissionais, não vai adiantar nada. Vai ser festival de estrangeiros e não do Catar, porque isso é muito ruim. Se os jogadores locais não quiserem se desenvolver, por melhor que qualquer profissional seja, não vai resolver o problema. Zico saying Lusophonia was disaster. Stadiums are smelling corruption. He's saying Lusophonia is sister of IFFI. Ramesh Tavadkar is a... I can't say this, Zico, sorry. Jinping and he were on the same flight. Eles crescendo, o futebol indiano pode se desenvolver. Então, depende muito do próprio indiano em querer crescer. Zico is saying Ladli Lakshmi is a very good scheme and Graha Aadhar is also a very good one. They are starting in Brazil also. Zico wants to teach Parikar football. Parikar should start kicking the ball and not... this also, I can't really say this, Zico. What are you? It's very tough to translate. São profissionais, são amadores, eu tenho uma filosofia e aqueles que estiverem dispostos a seguir em frente, eu vou ser o primeiro a dar a minha mão para que eles cresçam. तो कितें म्हणटा, भाजलेलें खंय खारें आनी सोलकडी आनी उकडें शीत, बेस्ट जेवण खंय 80s जेता खंय तो, खोल्यार खंय ताका जेवपाक आवडटा आनी लायक सोजी व्हेरी मच. आरे वॉट इज दीस? एंड केळ्याची कापां.
Just imagine. रेजिनाल्ड, तू खंय भायर बी वचूंक ना भोंवपाक बीन? गुड क्वेश्चन. ऑफकोर्स आमी सदांच गुड क्वेश्चनच विचारता ना रे. बाबाय खंयच वचूंक ना काय म्हणटा भायर भोंवपाक? कित्याक CM सुद्दां पळय जर्मनी बी वचून आयलो आनी तूं हांगाच आसा? खंय वचना? म्हाका एक सांग, दामू नायक तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब भोंवता खंय मरे? हें पयलीं जायनाशिल्लें. आतां कित्याक अशें आसा? अशें कित्याक जाता सोदून काड. आनी आमचो हो ह्या दिसांनी तो आमचो फ्रेंड दिसना मरे, हो आमचो आमचो फ्रांसिस्को सार्दिना खंय दिसना सो मरे? तो लिव्हेर गेलो आहा. लॉंग लीव कितें? आनी हे काँग्रेस पार्टी बद्दल कितें चिंतलां तुवें? आतां कितें करपाचें फुडें? कशें कितें फुडें व्हरपाचें? कितें फुडें चिंतलां? काबार करता. काबार कोत्ता? काबार करता. तुवें काबार कोत्ता? सगळेच काबार कोत्ताय काय कितें? अरे बरें सोड, तें आसूं. हे क्वेश्चन तूं आन्सर केल्यार तुका एक गिफ्ट मेळटलें आं. आतां आमी एक हें दवरल्या, देव आनंदाचो 1974 एक पिक्चर येयलो. तितून अशोक कुमार विलन आसलो आनी वैजंतीमाला हिरोईन आसली. होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आए, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई. हें त्या पिक्चरांतलें सॉंग. सो बेगीन सांग, ह्या पिक्चराचें नांव कितें? सांग सांग बेगीन सांग. तसलें करप ना, तसली चिटींग करप ना. पयलींच सांगता. ना 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 प्रायज मेळचें ना. तुका विचारलेलो प्रश्न तुवेंनूच आन्सर करपाक जाय. बेश्टें कानान बी सांगप ना. सांग बेगीन सांग. टायम स्टार्ट्स नाव. त्या पिक्चराचें नांव कितें? स्टॉप स्टॉप. टायम अप. टायम अप. त्या पिक्चराचें नांव आसा द जेवल थीफ. Just imagine. मित्रांनो, तुम्ही विष्णू वाघाक असेंब्ली वखदार पळयल्लो पळय, तसो तो आयज ना. आयज तो सामको फ्रेश, क्लीन शेव करून तरुण सामको पयलीं भशेन गुलगुलीत दिसता. येस, इज बॅक. आनी हिज ओल्ड स्टायल, तेजो तो अंदाज, ही इज ऑल्सो बॅक. अंदाज म्हणजे कॅप पडटा थंय कविता सांगप रे. म्हणजे इंग्लिशीन सांगपाचें जाल्यार पोयम्स एट द ड्रॉप ऑफ हॅट म्हणटा पळय विष्णू इन हिज ओल्ड बॅक स्टाइल. कि मैं अगर मकबरों में जाके सुनाऊं कलाम तो मौत से हयात के चश्मे उबल पड़े. जमी हिली आसमां हिला मगर तू चुप रहा. कि वक्त के पिंजरे का परिंदा है आदमी. वक्त के पिंजरे का परिंदा है आदमी, लेकिन करता है पढ़ाई इसलिए जिंदा है आदमी. करता है पढ़ाई इसलिए जिंदा है आदमी. इसलिए बार बार आती है बारिश कि आदमी खामखा सूखता जा रहा है. Just imagine. आणि मित्रांनो, आता इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्काइव्स त्याच्यावर एक नजर मारूया. I'm in the top of the world, yes. इष्टानो, भावानो, बहिणीनो आणि होळीची जादू अशी असता की शेखराचं सुद्धा मागीर सलमान जाता. आणि डेप्युटी स्पीकर सुद्धा गावपाक लागता. तुम्ही पळया हांगा अमिशा पटेल एकदा गोंयान येयली आणि मागीर तिका कोणे कोणेन कशे कशे इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न केलो आणि कितले कठीण जाले ते तुम्ही पळया. स्पीकर सर आयज जशे आमचे अमिशा पटेल हर एक क्षेत्र गाजयता, तशेंच आनी एकटो पटेल आपले क्षेत्र बेस बरें गाजयता स्पीकर सर, आनी तो म्हळ्यार मुनाफ पटेल. आता मुनाफ पटेल आनी अमिशा पटेल ही भाव भयणां काय म्हाका खबर ना स्पीकर सर. आयज ह्या फातोड्ड्या सिटी भितर अमिशा पटेलान येवन सामको उजवाड घाला.
तशेंच हांव आशा करता की रोखडेच म्हगेले अमिशाबाय म्हणजे आमगेले अमिशाबाय स्पोर्ट्स सिटीन येवन उजवाड घालतले. जशें की तुमी पळयलें की अमिशा पटेलाचे आनी म्हगेले गाल सामके शायन जाता. कित्याक तर आमी दोगांय गाजर खूब खातात इस्पिकार सर. आमकां गाजर खूब आवडटा. आपोला परस गाजर बरो. अमिशा पटेल डिडंट लायक द स्पीच. फायनली दिगंबर कामत आयले आनी ताणें अमिशा पटेलाची स्तुती करपाक स्टार्ट केली. ती बी आपल्या ट्रेडिशनल आनी टिपिकल स्टायलीन. हांव अमिशा पटेलाचो व्हडलो फॅन न्हय. इनफॅक्ट हांवें म्हज्या फूल लायफान जेम तेम 9 ते 10 पिक्चरां पळयल्या आसतलीं. आता ती म्हणजे कहो ना प्यार है, गदर एक प्रेम कथा, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे, हमराज, परवाना, मंगल पांडे, आपकी खातिर, ऐलान, भूल भुलैया, मागीर तेलुगू मूवी बद्री आणि एक तेलुगू पिक्चर आसा नरसिंहडू. बट आय एम नॉट अ अमिशा पटेल फॅन. So what? Amisha Patel was born on 9 June and her father's name is Amit and mother's name is Asha. हांव पण अमिशाचो व्हडलो फॅन न्हय. अमिशा Patel is a graduate of economics from Boston University and her favorite actor is Amir Khan and her favorite actress is Meena Kumari, Madhuri Dixit and Julia Roberts. पण हांव अमिशा पटेलाचो व्हडलो फॅन न्हय. तो मी नव्हेच. Amisha Patel's favorite perfume is Angels by Thiria and Mugler and her favorite color is pastel shades. पण हांव तेचो व्हडलो फॅन न्हय. दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है. Amisha Patel declared that she was indeed impressed by CM Digambar Kamat's intellect, speech and exercise. exercise. Amisha Patelan मागीर CM दिगंबर कामतीचो भोवमान घडोवन हाडलो. Amisha was happy. CM was also happy. But some people were not that happy. I'm in the top of the world, yes. आणि याच बरोबर आयजो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपयता. कितें सांगपाचें आसा जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in. बरे बरे मेल धाडा. आणि तुमचो इश्ट म्हणटा परेश परब तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय. सी यू. Just imagine. Just imagine.